आज आम्ही इलेक्शन कमिशनाक ऑफिसार आयिल्ले आनी एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा आज आमकां मेळ्ळे आनी आमगेले गांवचे आमगे यूथ बाय आदोगाद आमगेले तेच भाशेन गांवच वाड्यांतू एक रिप्रेझेंटेटिव्ह घेवन आमी तांकां एक मेमोरेंडम दिला जे सेरावलीम ग्राम सभेक जे लास्ट संडे डिस्कशन जालें की मोर देन 80 illegal votings were identified, illegal epic numbers were identified on one particular house number. आणि म्हाका दिसता एजेसन मागीर व्हेरिफिकेशन प्रोसेस चालू जाल्लो ते सांगपा हिंगा आनी ते रिप्रेझेंटेशन करपा माझी हिंग येयल्ले आनी हिंग येयले जाल्यार एज युजल द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिशन ओवर हियर एट आल्तीन पोरवोरी दे डू नॉट हॅव एनी मेकॅनिझम आनी आल्तीन पणजे दे डू नॉट हॅव एनी मेकॅनिझम आनी दे डू नॉट हॅव एनी मेकॅनिझम एज वेल एज आम्ही पयलीं तेंपा एक्सेलाक वताले आनी एक्सेलार केले जाल्यार फिल्टर मुगाय घायलो की सुराले गांव बाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सी सालसेत साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट गोवा आनी हें घातलें आनी एक हाऊस नंबर घायलो जाल्यार फिल्टराचे त्या हाऊस नंबराचे कितू नांव आहाय ती एक्सेलां येता सो तेच भाशेन इलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आहा जी अपलोड करता जी ERO आपल्यागे डेटा अपलोड करता ते भाशेन फिल्टर करपा मेकॅनिझम तांकां आसपा जायो आनी आसपा जाय जाल्यार ते फिल्टर करून हिंग AC ऑफिसांतू बसून तेमकां आनी पयलीं सुद्दां चोवपा जाता एक हाऊस नंबराचे 100 जर जाण आहाय जाल्यार दॅट इज अ कन्सर्न म्हणून कितकोन जाता म्हणून सो हें आमी हेज्या पयलें दिल्ली इलेक्शन जेन्ना जाल्ली आमी लाखांनी सगळो डेटा इलेक्शन कमिशनाक ऑन दिल्लो आनी तेजें कांयच जालें ना आज सुराले गांवां परत दे आर गोईंग फॉर व्हेरिफिकेशन पूण व्हेरिफिकेशन करता आसतना जो व्हेरिफिकेशन करता तेन्ना मामलादार येता या ERO गे रिप्रेझेंटेटिव्ह येता या डेप्युटी कलेक्टर व कलेक्टरागे ऑफिसासून जो रिप्रेझेंटेटिव्ह येता आनी तो BLO घेवन वयता तेन्ना तेणे पयलीं चोवपा जाय तेणे मुनिसूच चोवपा शिरपणा तो हाऊस नंबर कितो चोवपा जाय बिकॉज हाऊस नंबर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ युअर इलेक्शन कार्ड आनी हाऊ कम दॅट हाऊस नंबर can come there and what is the documentation. It should not be said that it is the panchayat's responsibility. आणि म्हाका दिसता we have to point this correctly. आणि आता मुखार वयता इलेक्शनाक म्हाका दिसता SRI एक फॉर्म जावपा आनी that SRI is going to come out with a strong investigation and the investigation करता BLO बारा BLA. So every political party has to appoint a BLA also. So that BLA will be going with the BLO गावात. सो आमी आमगेले आम आदमी पार्टी हाटीन आमी सगळ्यांक एक BLA आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडले दुसऱ्यांनी धाडचे आनी हे जरी तरी मुखार SRI करता आसतना आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी स्टार्ट करतले थ्रू द BLA सिस्टम टू क्रॉस चेक आनी हेच म्हाका दिसता गोंयभर सगळे वाड्यांनी आनी सगळे विलेजींनी सगळ्यांनी इंटरेस्ट घेवन हे करपा जाय आनी हे केलें जाल्यार इल्लीगल आनी डुप्लिकेट वोटींग जे आहा आमच्यांनी जात तितलें मिटिगेट करपा जाता ड्युरींग दीस SRI प्रोसेस बेसिकली सगळे आमचे गांवच्या नांवान आमी हिंगा रिप्रेझेंट करपा आयिल्ले सो वी हॅव गिवन द मेमोरेंडम सो मेमोरेंडम दिल्ले म्हूण एक्सपेक्टेशन आसा ते प्रमाणे आमकां दिसलें दे वील बी टॉप डावन अप्रोच घेवन एस्केलेट करतले म्हणून बट वेरेज आमकां सांगलां ते प्रमाणे डावन अपूय जातलें म्हणून तें सो द कन्सर्न इज क्वायट ग्रीन आमची डेमोग्राफी आमची गांवची डेमोग्राफी चेंज जाल्या कित्याक लागून जाल्यार हे आउटसायड वोटर्स हाव AC will do is his business. We are not concerned. We are going to push hard and we want to approach every authority which is going to help us put it right. So that's our ambition and what we want to do is basically get these outside voters who are mostly registered in both states of Goa and Karnataka maybe or Maharashtra maybe. I expected the mechanism to be already there because it has to be a foolproof system in modern days like today where we have technology at its best. The simple thing is not missing is something which I don't believe. It's the intent which we want to see but not excuses. So I would request the department again that they should escalate this and put it at top priority so that dual voting, bogus voting, dual registration should not happen anywhere. May it be in election roll or any other legal matters or the documentation. Thank you. Now Paulie D'Cruz from Serawli. So जे भाशेन आम जाणाय की आमगे Serawli matter arise जाला few days back that there are जायते voters आहाय जे आमगे ते हाऊस नंबराचे आहाय पूण ते थिंग रावनाय ते आम सगळे जाणाय but somehow
ते थिंग अजून ते इलेक्ट्रल रोलाचे दिसती पडटा. सो हांव म्हाजे एक अटेम्प्ट मारलो की आयज एक मेमोरेंडम घेवन आमी एडिशनल इलेक्शन कमिशनर ऑफिसरा बरोबर येयल्ले. ताका हांवें एक रिप्रेझेंटेशन दिलां. ही इज टोल्ड अस दॅट ही विल फॉरवर्ड इट टू द कलेक्टर एंड द ERO so for further investigation. But what we were expecting, आम कितें चिंतप आसलें की इसी को कितें तरी मेकॅनिझम आसतलो की जर तरी एक बोगस वोटर आमगे रोलाचे आहा जाल्यार तेगे आनी खूंय एपिक कार्ड आहा जाल्यार तेंका कोटो काय म्हूण. बट एज पर द इन्फॉर्मेशन तसो कांय मेकॅनिझम इन प्लेस ना. सो आयज आमी ते मेमोरेंडम तेको दिला एंड वी विल फॉलो अप विथ द कलेक्टर, द ERO एंड द मामलादार की हेजे आमगे कंप्लेनाचे कितें जाता तें पळोवपाक. आनी हे जे वोटर्स प्रॅक्टिकली रावनाय, आमी जाणाय ते थिंग रावनाय मग ते घरान, जाल्यार तेजे कितें एक्शन जाता ते आमी चिंतले. थँक्यू. Good morning. I am Lutencia Gomes from Serauli. Recently, we had come to a conclusion after the Gram Sabha meeting held, wherein in the Gram Sabha, before the Gram Sabha was held, there was an issue going on in our village, wherein we found out 80 plus illegal voters. So, wherein the matter was actually highlighted in the Gram Sabha. After that, we, as concerned villagers, we came to give our memorandum to the additional chief election officer. So, and we were expecting quite a lot from him, but then it did not meet as per my expectations, because I was expecting more. As in, he said that he does not have the actual authority, but that we have to approach the Mamladar again and conduct the same procedure again, like taking up the appointment. So I felt it was quite a hectic sort of process. पुढे आम्ही एक नोट केला की एक पर्टिक्युलर हाऊस नंबराचे अराउंड 51 वोटर्स आहेत आणि तो हाऊस नंबर इज रजिस्टर्ड एज अ रेस्टॉरंट आणि आमकांय कोणा रेस्टॉरंटाचे 51 वोटर्स कितको आसूं शकताय ते. सो तेही आम्ही व्हेरीफाय करपाक लायला आणि होप EC or the collector or the concerned person will take note of the same. Newton in Serauli, we come about a concern about the voters which are shown previously about one house having only about 100 voters. But when we came down over to the election commissioner, looks like the mechanism is very difficult. There is not much help from the commissioner, but they are asking us to go down. So as for me, I was not happy about it. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.